राती आमकां एक लेट नायट आमकां एक इन्फॉर्मेशन आयली सेईंग दॅट एक आडोशी कांसावलीम क्लोज प्लेसाचेर थंय IPLची बॅटिंग चालू आहा म्हणून बिटवीन कालची मॅच आशिल्ली इज बिटवीन कोलकाता नायट रायडर्स आनी सनरायजर्स हैदराबाद. सो हितून सस्पिशियस पर्सन आसा एका क्लोज रुमान थंय कितें इल्ली सस्पेक्टेड इलिगल एक्टिविटी करता. सो आमी आमचे स्टाफ कन्सिस्टिंग ऑफ डायगो ग्रेशियस आनी PSI संकेत तळकर तिगान गेले सगळे स्टाफ घेवन एक रेड मारली. थंय रेड मारली आनी चॅक केलें ताका आमकां समथींग अरावंड 10 लोक मेळ्ळे ऑल फ्रॉम डिफरंट प्लेसीस ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम लायक छत्तीसगड, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिसा आनी हितून अबावट 10 लोकांक मेळ्ळे. तितूंच्यान समथींग आमकां अरावंड 31 मोबायल फोन तांचे कडेन रिकवर केले. 31 मोबायल फोन हॅविंग डिफरंट सीम ऑल एक्टीव आनी तितून 7 लॅपटॉप मेळ्ळे रिकवर केले आनी तेंचे कडेन 3 इंटरनेट रावटर्स आशिल्ले. हे सगळे एक्टिविटी तांकां एसिस्ट करपाक बिटवीन कॉल्स करपाक आनी अदर तेजे शिवाय डिफरंट अदर इलेक्ट्रॉनीक एसेसरीज आशिल्ले. सो ते आमी रिकवर केले. ऑल वर्थ रिपोर्ट समथींग अरावंड 10 lakhs सगळे सामान हे आनी हितून हे आनी मल्टिपल सीम कार्ड आनी मल्टिपल अनयूज सीम कार्ड बी आशिल्ले जे यूज करून आशिल्ले ते आमी रिकवर केले. रिकवर करून तेंचे कडेन आमकां लागलें की सगळे एक्टिविटी IPL बॅटिंग चालू आसा आनी तेजे खातीर तेंचे हे केलें आनी तांकां आमी अरेस्ट केले आनी तांकां आमी अरेस्ट करून तांकां केस रजिस्टर करून ताचे फुडले कारवाय चालू आसा. आनी तितून आमी इन्वेस्टिगेट करतना आमी डिटेल इन्वेस्टिगेट केले भितर तितून कळ्ळें की तितून 2 जाण एकूय आसा ते वॉन्टेड आहा म्हणून इन आसाम पुलीस. तांकांय आमी कावंटर पार्टाक इन्फॉर्म केलें. सो ते ट्रान्सफर वॉरंट आतां मूव करतले कोर्टान आनी तांचे कस्टडी आमी तांकां दिवपाची आसा थ्रू कोर्ट. They were wanted in the Assam police. आसाम पुलीस तांकां वॉन्टेड आहा ताका तेंचे वॉरंट्स आसा कोर्टान वॉरंट इश्यू केल्ले आहा. ते तांकां आमी हँड ओवर करतले. आमी तांकां आतां ज्युडिशियल कस्टडीन घालतले आनी थंयच्यान कोर्टा कडल्यान ते तांची कस्टडी घेतले बॉडी वॉरंट.